उमेश लमानी आणि दयाशंकर साहून 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा विश्वजीत सिंगाचो खून केल्लो. खून जावच्या आदी विश्वजितान ह्या दोगांचेर चोरयेची केस घातिल्ली. खुनाचे घडणुकी पयलीं विश्वजीत सिंग आनी ह्या दोगांय मदीं कसल्या तरी विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आशिल्ले. विश्वजितान दाखल केल्ले चोरयेचे कागाळी वेल्यानूच पुलिशेन ह्या दोगांकूय अटक केली. सीसीटीव्ही फुटेजी वेल्यान हे दोगूय जाण आरोपी आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले. सुमार 6 वर्सां ही केस चल्ली. न्यायाधीश शर्मिला पाटीलान ह्या दोगांकूय जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायतना दरेकी 50,000 दंड भरपाक सांगलो. आयज केसीचे हियरिंग असले आणि ताका कन्विक्शन पडला. हे इन्सिडंट हॅड ऑकर्ड इन 2018. छोटा पाजी म्हणटा पळय ताका 2 जाणांनी मर्डर केल्लो. सो तेंचेर अगेन्स्ट केस घातलेले. इन्व्हेस्टिगेशन इन दॅट केस वॉज लेड बाय अ डायनेमिक जिवा दळवी and his investigation team which consisted of Sitaram Malik, Mahesh Naik etc. ते सगळे झाल्या उपरांत तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केल्ले कोर्टान. चार्जशीट वॉज अंडर सेक्शन 302 फॉर मर्डर, रेड विथ 34 बिकॉज 2 एक्युज्ड वर देर. आणि मागीर आमी आनी एक सेक्शन एड केल्लें अंडर आर्म्स एक्ट, कारण तेंच्यांनी एक सुरी आनी एक तलवार यूज केल्ले एसॉल्टान. सो ती मागीर केस चलयले आमी. प्रॉसिक्युशन आमचे सायडीनसून श्रीमती अनुराधा तलावलीकर, श्रीमती जेनिफर सांतामारिया आणि हांव रॉय डिसुजा आमी तिगांनी हे प्रॉसिक्युशन चलयले आणि 42 विटनसीस एक्झामीन केले. 42 विटनसीस मदें आय विटनसीस आहले 2 जाण, मागीर सर्कमस्टेन्शियल एविडन्सूय आहले. तितून पंचनामा खूब आसले, विटनसीस आहले तांकां, आनी ऑल्सो दे वर डिजिटल एविडन्स इन द फॉर्म ऑफ सीसीटीव्ही फुटेज विच वॉज यूज. फायनली हे सगळे केस चलयले आमी. अरावंड 6 years चलली केस ती. आणि फायनली आमचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 म्हापसा श्रीमती शर्मिला पाटील यांनी तांकां गिल्टी म्हणून हेल्ड केले आणि तांकां सजा दिली. नाव द पनिशमेंट दॅट दे हॅव बीन गिवन इज टू अंडरगो लायफ इम्प्रिझनमेंट and in default to pay a fine of 50,000, life imprisonment and to pay a fine of 50,000, and in case they don't pay the fine of 50,000, in default another 1 month imprisonment. So also they have been charged, they have been convicted under the Arms Act to undergo 3 years imprisonment and to pay a fine of 25,000 rupees. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.